आनी प्लस आमचे पंच मेंबर सुनील तेजे आवय येता पूण ते सुनिलान प्लस तीं येवन आनी आमचे सगळे भुरग्यांनी आमकां मदत केली. मागीर आमचे सरपंच येयले तेन्ना आमकां सगळ्यांनी आदार बरो केलो, सगळें सामान भायर काडलो तेन्ना आमकां बरें प्रतिसाद मेळ्ळो तेंचो. आनी आमकां तेन्ना हे फाटी आतां पंचायतीक एक 5,000चे आमकां मानधन दिले कडेन. आनी प्लस तुमकां सरकाराचें मानधन येवपाचें आसा. ते येवपाचे आसा ते कितले दिसा. नांव कितें? म्हाजें नांव रुपेश भंडारी. आशिल्लो कित्याक पळय जो पूर आयलो आमच्या वाठारांत तातूंत भरपूरशे घरांक म्हणल्यार चडशे लोकांक त्रास जाल्लो आसा आमच्या पंचायतीन. आमचे प्रयत्न जालो गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न चालू आसा तांकां कलेक्टरा माध्यमांतल्यान पयशे म्हणल्यार आमकां एक हेल्प येवपाचो आसा. तसो सीएम रिलीफ फंडांतल्यानय गव्हर्मेंट तांकां हेल्प करतलो. पूण पंचायत म्हणून आमी तांकां आमचे वाटेन बारीकसो हेल्प जावचो आनी जेणे करून तांकां म्हणल्यार तांचें जें नुकसाण जालां तें खंय तरी थोडे फार तरी आमी आमचे हारीचो वांटो असो तांकां दिवचो. ह्या हेतूंतल्यान आमी आज 5,000 जे कोणाची घरां बुडिल्लीं नाल्यार मोडिल्लीं त्या हिसाब तांकां हेल्प केल्लो आसा. सर कितले जाणां हेल्प केल्ली आसा? कितले? तशें सावड्डेचे 13 हांकां बेनिफिशरीक आमी हेल्प केल्लो आसा. तेंची खरेंच जुनियरली जेंची घरां त्या हिसाब बुडिल्लीं नाल्यार मोडलीं पावसा खातीर. तांची आनी कितें मागणी आशिल्ली? आनी ज्यो मागणी म्हणल्यार मेजर तांचे थोड्यांची घरां बी मोडल्यात ती सीएम रिलीफ फंडांतल्यान आमकां सीएमान सांगिल्लें आसा बेगितल्या बेगीन चवथ जावचे पयलीं करून दिता म्हणून. तशेंच कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यानय तांकां हेल्प केल्लो आसा. तशेंच मिनिस्टर म्हणून आतां आमचो लोकल आमदारांनी तांकां ज्यो ज्या दिसा गरज आशिल्ली बेजीक कितें कितें त्यो तांकां पावयल्ले आसा. थोडे कडेन मॅट पावयलां ओले आहले म्हणून, थोडे कडेन बेडशीट पावयल्या, थोडे कडेन सगळ्यांक ग्रोसरी पावयल्या. अशें आमदाराच्या माध्यमांतल्यान सगळें पाविल्लें आसा. पूण पंचायत म्हणून आमी कितें तरी आमचो हेल्प तांकां आमच्या लोकांक करचो म्हणून आज आमी तांकां 5,000 दिल्ले आसा.